अधिवेशन 18 दिसांचे जावचे अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंसी बेगसान केल्या. पावसाळी अधिवेशनात जी निधी बाणावले मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर मागता ती निधी गोंय सरकारान दिवची अशेंय वेंसीचे म्हणणे आसा. मायणा बस्तोड्या रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून फावंटन तयार जाले. एके वटेन लोक उदका खातीर हांगा वळवळे काडटात जाल्यार दुसरे वटेन पायपलायन फुटून शेकड्यांनी उदक व्हांवन वता. बस्तोड्या रस्त्या कुशीक पायपलायन फुटून वाहनां चलोवपाक लेगीत खूब त्रास जालो. हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरान हाचेर लक्ष दिवन ही पायपलायन दुरुस्त करून घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. राज्यातले पारंपारीक गणेश मूर्ती कलाकार जसे पर्यावरणाक त्रास जावचो न्हय अशी जतनाय घेतात तशीच गणेश भक्तांनी खंयचेच परिस्थितीत प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्त्यांची मागणी करची न्हय. पर्यायान राज्यातल्या पेडणे तालुक्यातल्या गणेश शाळांनी पीओपीच्यो मूर्ती मेळ्ळ्यार संबंधीत व्यक्तीचेर दंडात्मक कारवाय जातली अशी शिटकावणी हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष आणि पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकरान दिल्या. वारखंड जाल्ले एके कार्यावळीत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना आमदार उलयतालो. कोंकणीचे महापुरुष शणै गोंयबाब हांचे जयंती निमतान येता ते शुक्रारा 23 तारखेर 11वो जयंती उत्सव मनयतले. गोवा कोंकणी अकादमीच्या आदारान दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रा वतीन दिवचलच्या हिराबाई मेमोरियल हॉलांत हो उत्सव जातलो. सकाळच्या 10 वरांचेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उत्सवाचे उक्तावण जातले. ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावचो मुखेल वक्ते आसतले. ह्या उत्सवात रोजगार संवादा वांगडाच फॅन्सी ड्रेस आनी प्रश्नमाची सर्त जातली. तशेंच विद्यार्थ्यांचो गौरवूय जातलो. ह्या वेळार आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आसतले अशी माहिती गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष अरुण साखरदांडे हांणी दिली. गोंयच्या पर्यटनातले वेगवेगळ्या पैलूंचो आस्पाव करून पर्यटनाचे खाशेलपण आनीक वाडोवपाक गोंय सरकार काम करता. हातूंत धार्मीक, भलायकी, इको टुरिझम तशेंच पारंपारीक पर्यटन आनी हिंटरलँड टुरिझमाक सरकार वाव दितलो अशें विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी व्यक्त केलां. गोंयच्या सैमीक पर्यटना सयत सांस्कृतीक आनी इतिहासीक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर पर्यटन खात्यान वेगवेगळी पावलां उबारल्यात अशी माहिती रोहन खंवटेन दिली. तो गोंयांत पर्यटन विशयाचेर आधारीत G20च्या बसकेत उलयतालो.
आयतारा राती रुमडामळ पंच आनी ताच्या गाडयेचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात आयूब खान ह्या मनशाक मायणा कुट्टरी पुलिसांनी अटक केल्या अशी माहिती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक अभिषेक धनिया हांणी दिली. गुन्यांवकाराक आयपीसीच्या कलम 307 427 खाला अटक केला. आयतारा रुमडामळचो पंच विनायक वळवेकाराच्या गाडयेक हल्लो करून लुकसाण केल्ल्या प्रकरणावेल्यान थंय वातावरण चिगळिल्लें. ह्या वेळार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न तयार जाल्लो. पुलिशेन हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिल्या उपरांत थळाव्या लोकांनी वाड मिटयलो. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसाय लोकांचे प्रश्न मांडटले. देखून लोकांनी आपली समस्या आनी प्रश्नांची वळेरी गोवा फॉरवर्ड पक्षाक दिवची. गोवा फॉरवर्डान आपली वेबसायट सुरू केल्या. त्या वेबसायटीत लोकांनी आपली सुचोवणी 30 जूना पयलीं मांडची. फक्त फातोर्डा मतदारसंघातलेच न्ही जाल्यार 40 मतदारसंघांक सतावपी प्रश्न गोवा फॉरवर्ड मांडटलो अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दिलीप प्रभुदेसाय आनी प्रशांत नायक हांणी उलो मारला. म्हापशे बस्तोडेच्या तिलिया वाड्या वयल्या आल्हाद नायक हाच्या घराचेर सोमारा सांजेर व्हडले रुमडाचें झाड पडलें. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत घरार पडिल्लें झाड उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी कातरून काडलें. झाड पडिल्ल्यान घर धन्याचें बरेंच लुकसाण जालें. ह्या घडणुकेंत सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. टाळ मृदुंगाचो गजर आनी श्री विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत 70च्यान पंढरपूर गेल्ले विठ्ठल भक्त मंगळारा सकाळी महाराष्ट्रात पावले. बायलां जाणटी नेणटी मेळून सुमार 1000 परस चड वारकरी पांयवारीत वांटेकार जाल्ले. आषाढी एकादशीक पंढरपुरात चंद्रभागा तिऱ्याचेर भरपी विठ्ठल भक्तांच्या मेळ्यात हे वारकरी वांटेकार जातले. गांवांतल्यो बायले आपल्या पांयार उबे रावच्यो ह्या हेतान वारखंड पेडणे पंचायत सभाघरांत हस्तकला महामंडळाचे वतीन हातमाग प्रशिक्षण केंद्र आयोजीत करतले. हे हातमाग प्रशिक्षण बायलांक स्वावलंबी करतले अशें आमदार प्रवीण नार्लेकार हांणी सांगलें. हे हातमाग प्रशिक्षण केंद्र गांवांत हाडिल्ल्या कारणान थळाव्या बायलांनी आमदार प्रवीण नार्लेकाराचे उपकार मानले.
मडगांव चलपी ऑल गोवा टॉडी टॅपर्स संघटना ही बेकायदेशीरपणान चलता अशी कागाळ घेवन दक्षिण गोंयचे कांय लोक मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्ले. जाल्यार ऑल गोवा टॉडी टॅपर्स संघटना फटींगपणान लोकांक समाजीक पद्दतीन प्रमाणपत्रां दिवन फटयता. मुख्यमंत्र्यान अशो बेकायदेशीरपणान चलपी संघटनांचेर कारवाय करतले अशें आश्वासन तांकां हेच घडणुके संदर्भात भेट दिवपाक गेल्ल्या वेळार दिलें. पेडणे वाठारांत फाटले कितलेशेच दीस जाले गांव भावांक अपघाताक तोंड दिवचें पडलें. ही पुरायपणान सरकाराची हलगर्जीपणां जावन आसा असो आरोप मिशन फॉर लोकल हांच्या वतीन पेडणे आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदे वेळार राजन कोरगांवकारान केला. पेडणे वाठारांत कोणाचेच लक्ष नाशिल्ल्याचें मुखार आयलां. देखून सगळ्यांक जागृताय जावची तशेंच सरकारान आतां तरी दोळे उगडचे अशी मागणी राजन कोरगांवकारान केल्या. मंत्रीपदाचे हावेस दाखोवन 66चो वरिष्ठ आमदार अलेक्स सिकेराक आतां कुशीक काडून भाजपाक क्रिस्ती लोकप्रतिनिधी फक्त यूज अँड थ्रो राजकारणा पुरते जावन रावल्यात कितें असो प्रश्न गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत उपस्थित जालो. गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामतीन ह्या विशयाचेर उलयतना आरोप केलो की दिगंबर कामतीन अलेक्स सिकेराक मंत्रीपद दिता म्हणून फटोवन ताच्या मर्जी आड ताका भाजपांत सामील केल्लो. आतां ताका कुशीक मारले. पूण हाचेर प्रत्युत्तर दितना भाजपाचो फुडारी गिरिराज पै वेर्णेकरान हे आरोप भायर आयिल्ले आनी सरकारच्या सगळ्या उच्च मंत्रीपदाचेर भाजपाचे क्रिस्ती आमदार आसात अशें रजाव दिलें. गोंय खेळा प्राधिकरणान वतीन बाणावलेत आशिल्ल्या खेळा मैदानाची जतनाय जायना. हाका लागून ह्या मैदानाची अवतिकाय जाल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या मैदानाचेर राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे आयोजन करचे. तशेंच केल्यार ह्या मैदानाचें नूतनीकरण जातलें अशें विधान बाणावलेचे आमदार वेंजी वेगसान केलां. धारगळे अपघाताक 3 दीस जाले पूण अजूनय दुबावी ट्रक चलोवप्याचेर कारवाय जाल्ली ना. पूण न्याया खातीर झगडपी थळाव्या लोकांचेर मात गुन्यांव दाखल केल्यात. मोपा लिंक रस्त्याचें काम बंद दवरतले अशें आश्वासन दिल्लें खरें पूण ह्या पुलाचें काम सद्याक नेटान चालू आशिल्ल्याचें थळावे लोक सांगतात.
धारगळ जाल्ल्या अपघातांत कंत्राटदाराक अजून कित्याक अटक केली ना असो प्रश्न काँग्रेस फुडारी अमित पाटकारान उपरासला. अपघात जावन थळावे आपलो जीव वगडायतात पूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मात गोंयच्या जनतेचें कांयच पडिल्लें ना असो आरोप अमित पाटकारान केला. पेडणेचो आमदार आपली जापसालदारकी सांबाळपाक नापास जाला. ताणें कामां जायना जाल्यार राजिनामो दिवचो अशें ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकारान म्हणलां. हल्लो करप्यांचेर कारवाय करतले डीजीपीन श्रेया धारगळाक आश्वासन दिलें. तिचेर हल्लो जाल्या उपरांत तिणें पुलिशेन कागाळ केल्ली. कागाळी उपरांत तांकां अटकूय जाल्ली. मात ताका सोडून दिल्लो पूण ते उपरांत तो तिका परतो मारपाक आयिल्लो देखून आपल्या जिवाक धोको आशिल्ल्याची कागाळ घेवन श्रेया डीजीपीक मेळपाक गेल्ली. काणकोण करमल घाट वॉल्ता वयल्यान एक चारचाकी सकयल पडून सोमारा दनपारच्या 3 वरांचेर अपघात जालो. चारचाकीत आशिल्ले 4 जाण गंभीर जखमी जाल्यात जाल्यार एकल्याक ह्या अपघातांत मरण आयलें. करमल घाट रस्तो अशीर आशिल्ल्यान हे अपघात जातात. रस्ते कुशीक आशिल्ले बॅरिकेड्स मोडल्यात. सरकारा कडेन मागणी करून लेगीत कांयच पावलां उबारनात अशी तिडक लोकांनी उक्तायल्या. आनीकूय अपघात जावचे पयलीं सरकारान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सरकारी तिजोरीच्या पैशाची सध्याचे सरकार उधळपट्टी करीत सुटला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी प्रशांत नायक हांणी केला. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या मोगाय मॅस्कॉट लॉन्च सुवाळ्या विशीं तांकां विचारल्यार तांणी ही जाप दिली. भाजपाच्या सरकारान शपथविधी आसूंये ना जाल्यार हेर खंयचे शासकीय कार्यावळी व्हड व्हड पार्ट्यांच्या आयोजनाक लागून भाजपाचे सरकार पयशे उधळीत चल्ल्यात जाल्यार दुसरे वटेन शाळांक माध्यान आहार पुरवपी आप मजत गटाची बिनां सरकार फारीक करिना. शिक्षकांचे पगार दिना हें चित्र नदरेक पडटा अशी खंत नायक हांणी ह्या वेळार उक्तायली. ना वादळ ना पावस तरी गोंयभर लायटीचो आपालिपा चालू आसा. वीज खाते वेवसायीक आस्थापनांची लायटीची गरज भागोवपा खातीर वावुरता काय सर्वसामान्य गोंयकारांची काँग्रेसीन हो प्रश्न उपरासला. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारांक लायटीचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला असो आरोपूय काँग्रेसीन ह्या वेळार केला. लायटीच्या आपालिपा वेल्यान तिडकल्ल्या काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मंगळारा वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांक घेराव घालून जाप विचारलो.
आदींच गोंयांतली जायतीं धरणां सुकल्यात. पावसाचो खंय पत्तोय ना देखून लोकांनी शक्य जाता तितलें उदक वाटावचें अशें आवाहन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान केलें. मंगळारा कुडचडेच्या खामामळ वाठारांत पिवपाच्या टाकयेचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं नेमान उदकाची पुरवण जायनाशिल्ल्यान खामामळ वाठारांतल्या लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटले. आतां दिसाची 24 वरां उदक मेळटलें म्हणून थळाव्या लोकांनी खोस उक्तायल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावेल्यान कळंगूट पंचायतीन निमणी नमळायची भूमिका घेतली. पुतळो काडपाचो निर्णय फाटीं घेता अशें सांगीत सरपंच जोजफ सिकेरान लोकांची माफी मागली. शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाच्या पंचायतीच्या निर्णयाक विरोध करीत कळंगूटकारांनी मंगळारा पंचायतीचेर मोर्चो काडिल्लो. ताका लागून कळंगुटेंत सकाळच्यानच तणावाची स्थिती निर्माण जाल्ली. सरपंचान पुतळो काडपाचो निर्णय फाटीं घेतले बगर कशेंच हलचे नात अशी भूमिका थळाव्या लोकांनी घेतिल्ली. सकाळी मोर्चा घेवन आयिल्ले लोक सांजे मेरेन आपले मागणेचेर ठाम रावले. इतले मजगतीं लोकांक हाताळप पुलिसांक शक्य जालें ना. कांय जाणांनी बेजारून पंचायतीचेर फातरूय शेवटून मारले. देखून सरपंच जोजफ सिकेराक निमणे कडेन नमळायची भूमिका घेवन माफी मागची पडली. आम आदमी पार्टीन पत्रावळीचेर जेवण करीत सरकारान केल्ल्या टिफिन पे चर्चेचो फोग काडलो. एके वटेन म्हारगाय वाडल्या आनी सरकार टिफिन पे चर्चा करून रुचीक ताव मारता. जीवनाशक वस्तू जशे की सिलिंडर, दाळ, तेल, नुस्तें, पेट्रोल दुपेटीन वाडल्या आनी सरकार फक्त खर्चीक शिबिरां करता आनी सामान्य लोकांक चाळून दाखयता अशें म्हणीत आपान पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सामान्य लोकांक परवडपी पत्रावळीचेर जेवण करीत सरकारान केल्ले टिफिन पे चर्चेचो आनी चिंतन शिबिराचो फोग काडलो. आणीबाणी हे भारतीय इतिहासातले काळे पर्व आशिल्ले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. त्या काळात लोकशाय समर्थकांचेर अत्याचार आनी तांचो छळ केलो. भारत ही लोकशायेची जननी आसा जी लोकशाय मूल्यांं, आदर्श आनी राज्यघटनेक सर्वोच्च मानता. तेन्नाच्यो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी 1975 भारतांत आणीबाणी लागू केल्ली. भारताच्या लोकशाय इतिहासातली ही एक व्हड घडणूक. देश जेन्ना 75व्या वर्सा वयल्यान स्वातंत्र्याच्या 100व्या वर्सा कडेन वाटचाल करता तेन्ना स्वातंत्र्य धोक्यांत हाडपी आणीबाणी सारख्या घडणुकेचें अवलोकन करप गरजेचें अशें मोदी हांणी म्हणलें. भारताची तलवारबाज भवानी देवीन चीनाच्या वुक्सी शारांत चालू आशिल्ले आशियाई फेन्सिंग वस्तादपण सर्तीचे बायलांच्या सेबर प्रकारांत कांस्य पदक जिखून इतिहास घडयलो. सेमी फायनलींत हारिल्ल्यान तिका कांस्य पदकाचेर समाधान मानचें पडलें आसलें तरी तिणें भारता खातीर इतिहास घडयलो. तिचे पयलीं दादल्यांच्या वा बायलांच्या गटांत भारतान एकूय पदक जिखूंक नाशिल्लें. सेमी फायनलींत भवानी देवीक उझबेकिस्तानाचे जेनाब डेई बेकोवो आड चुरशीचे मॅचीत 14-15 अशा फरकान हार घेवची पडली. ते पयलीं क्वॉर्टर फायनलींत भवानी देवीन सद्याची संवसारीक वस्ताद जपानचे मिसाकी एमुराईका 15-10 अशा फरकान हारोवन सगळ्यांक अजापाचो धपको दिल्लो. मिसाकीन काहिरात 2022 जाल्ले संवसारीक फेन्सिंग वस्तादपण सर्तींतल्या सेबर प्रकारांत भांगरा पदक जिखिल्लें.